here tonight, and it's going to be a clash of the titans. Santa Cruz Club, Cavelosi are going to taking on the Churchill Brothers Sports Club in just a while. Things are hotting up, and things are going to go 71, and was picked up for the same year for the Junior India in 1971. Represented Goa in the Santosh Trophy, represented India in the seniors in 1972. The President of Futsal India, Avetan Furtado, Benjamin Silva, and VM Prabhu Desai for Goalkeeper for Santa Cruz Club of Cavelosi, we have Joki Carvalho captaining them. We have the goalkeeper Ozan Silva. We have Suraj Hadkonkar. We have Frenzel Negredo, Moses Disa. We have Basil Vegas and Richard Fernandez. The assessor, we have Mr. Egidio Di Costa. we have military commander, we have event squadrons, we have Namdev Shirgaonkar, we have Mahesh Bala and Abhito Dikonia here being introduced to guests here on the guests, of course, to see how the pulse is on the stands and in the stands. Come on, all those of you supporting Santa Cruz Sports Club from Cavelosi, make some noise, blow your trumpet. All right, you gotta put it up. Santa Cruz Sports Club Cavelosi. Open up the scoring. What a fantastic solo effort right around there. Go from एक बरी उर्बा आमकां सगळ्या युथांक स्पेशली हो 7-a-side टोर्नामेंट घडोवंक आनी म्हाका दिसता हो टोर्नामेंट घडोवन लोकांक बरी उमेद येयल्या कित्याक व्हडल्यो गेमी चलतात बट 7-a-side इज अ स्मॉल स्केल बट इट इज आय थिंक इट्स गोना प्रॉस्पर and it's gonna work in Goa, and I hope the football craze as it's there in every Goan, it might increase more and more teams and more players come out from this tournament. गोवा 7-a-side टोर्नामेंट हांगा फर्स्ट टायम स्टार्ट जाला आनी खुबशे आमचे स्पेक्टेटर्स हांगा पळोवपाक येतात आनी हो बरो टोर्नामेंट आनी शॉर्ट वर्जन ऑफ द फुटबॉल मॅच हाफ एन आवर आनी जायत्या लोकांक तो आवडटा आनी हाजेर गोवा फुटबॉल एसोसिएशनान प्रमोट करपाक जाय गांवांनी इंटर विलेज खूब टोर्नामेंट जातात तातूंतय बी तांणी तांकां एसिस्टंट दिवन स्पोर्ट्स विलेज लेवल स्पोर्ट्स क्लब प्रमोटर केलें जाल्यार जायते तरणाटे हातूंत वांटो घेतले आनी तांचो फुटबॉलाचो मोगूय वाडटलो. हो प्रमोट करूंक जाय 7-a-side एकदम बरो टुर्नामेंट जायतो लोक येता पळोवंक आय लिगेक लागून सगळें बंद जालां आसा आमच्या गोंयचे जायते फुटबॉल खेळपी आमच्या क्लबान खेळटात बरे खेळटात पूण आज ते क्लब खेळनात एक ग्रासरूट 7-a-side ग्रासरूट
फुटबॉल एकदम गरजेचो दाखले आमचे भुरगे बरे खेळटात तांकां बरो चान्स मेळटा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा खेळूंक आनी ते बरे आपण खेळटा म्हूण दाखोवंक आनी उपरांत तांकां आमकडे एक नॅशनल गेमींक नॅशनल ऑर इंटरनॅशनल पार्ट घेवंक मेळटलो. It's a very good opportunity for us, people of Goa, and especially from close by to Fatorda and far places to witness such a good atmosphere of sports. And it's also a very good opportunity for youngsters to come up in such tournaments. I think the trend of the game has changed from 11-a-side to 7-a-side. It's more exciting, fast-scoring game. People like to see the fast-scoring game than the 11-a-side. Whoa! Is that in? It looks like it was almost close. Really, really close. Playing for Churchill brothers. Say yes. Churchill brothers. आज बरे बरे प्लेयरांचो आज सत्कार घडून हाडला फेलिसिटेट तांकां केला हांव खरोखरच त्यांचो आभारी आहा की त्या प्लेयरांनी फुटबॉला खातीर आपले जीव दिला आपले सगळे रात दीस मेहनत या फुटबॉला भितर तेमी घायल्या त्यांचो उगडास आज या टुर्नामेंट निमित्तान बेंजामिन आनी तेंच्या टिमान काडलेला हांव मागता असोच रिस्पॉन्स तुम्ही फुटबॉलाक दियात. फुटबॉल आमी जो हांव फुटबॉल स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाल्या उपरांत ही गेम पळयल्या उपरांत म्हाका अशें दिसता की आमी एसएजीन हे टुर्नामेंट विलेज सायड व्हरपाचे आनी अख्ख्या गोंया भितर हो फुटबॉल दाखयचो. ऑरेंज बरे फुटबॉल खेळपाक लागले धाकटे ग्राउंडार जरी तर हे फर्स्ट टायम जालें हिंगा ही गेम चोवपाक तितलो लोक येवना बट मागीर मागीर चड चड लोक जालो कित्याक गेम टिम्स सारक्योच बऱ्यो फुटबॉल खेळूंक लागले जो आमी पळोवपाक आशिल्ले लायक शॉर्ट पासीस एंड देर वर मोर गोल्स कमींग एंड that pulled the start pulling the crowd more and more towards the end of. Actually 7A side and 11A side kinds nam but only the area dakti ha and less player but it is more interesting and the crowd is close to the players and the noise the sound that people make gives players more what to say anik umid atta and that is how they entertain the spectators. म्हणजे पण GFAन एनकरेज करपा जाय असले टुर्नामेंट कित्याक असले गेमीन इम्प्रूवमेंट जाता सगळे फिटनेस टेक्निकल एंड टॅक्टिकल एबिलिटी सगळे इम्प्रूव जाता सो दीज आर द टुर्नामेंट्स वॉट यू नो फॉर गोवन फुटबॉल टू डेवलप वी हॅव टू हॅव more of these tournaments. So if GFA promotes this and promotes people who are organizing, it will be great for Goan football. See, what tournament जाता पळय तो सद्याक बरो पडटा आनी सगळे एटलिस्ट आमच्या गोवन प्लेयरांक जर चान्स पडटा खेळपाक लीग तर पयलीं कवर जाता आनी हो तर टुर्नामेंट मेळ्ळ्यार म्हणलां पळय थंय फिटनेस आहा एवरीथींग इज कन्सिडर्ड इन दीस वन टुर्नामेंट वीच धाकटे स्मॉल सायडेड गेम्स म्हणटा न्हू ते इवन GFAन हेल्प करूंक जाय कोण ऑर्गनायज करता तांकां बिकॉज सी आहलो क्रावड तरी पळय नाय तूं आय लिगाक कासून क्रावड जायना
आनी दुसरें म्हणल्यार एका दुसरे गेमींगूय पासून जायना हो तर क्रावड तर जाता GFN इम्प्रूव करूंक जाय GFN आपणें स्टार्ट करूंक जाय बाबा हो टोर्नामेंट करपाक असले टोर्नामेंट एनकरेज केले जाल्यार भुरगे इम्प्रूव जावपाक शकता आनी फुटबॉलूय वचपाक आज क्राउड जालो तर रियली इज वंडरफुल टू सी सच ए बिग क्राउड हांगा रावता हेज फुडें सगळे मॅची अशें करून क्राउड जायत कित्याक हो क्राउड जायत तेंपान दिसती पडलो अशें करून आदीं क्राउड राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमार जातालो अशें करून म्हजे फॅन्सा भितर ग्रावंडार बी बसताले लोक आनी दीस इज आफ्टर अ लॉंग टायम वी आर सींग दीस टायप ऑफ अ क्राउड आनी हांव मागता 7A side is going to get crowd to the ground. We should start with 7A side to attract the crowd to the grounds, and GFA will encourage it. मिस्टर बेजंट सेल्साका शाबासकी दिवंक जाय पयलींच फावट गोंय आपलें जालां म्हण एक पयली सुरवात फुडाराक जायत दुसरें चान्स दिला आमी गोंयच्या प्लेयरांक देखून चड लोक जाता गोंयचे प्लेयर चलोवपाक हे भाशेन आमच्या फुडाराक आमचे गांवचे गोंयचे प्लेयरांक दिवचे तेन्ना आनी लोक जातलो The crowd, especially when the football is a state game, but last few years it has not been a sports, not a states game. But today our supporters, all the supporters from Kavilosim, it is an individual effort by some of our businessmen in Kavilosim without the help of no commercial. When we call it as a national state game, today it is not a state game because Kavilosim has proved that they can be a giant killers, and I wish all the villagers all over the village, the government help them to local talent. Not about not to focus on the big games, not on the big clubs, but on the local talents, because local talent is important if you call as a state game. Because today football is going down, but today I think the government should recognize all these clubs and all these clubs which are less funded, and today is a local talent and have to prove that local talent will be for the World Cup. Evasion tournament Southern Zapale, and this was the best 7A tournament so I have seen all over the world, and I think government has to continue with this type of tournaments all over Goa, in each and every village. I can say in every corner of Goa, and in this way we can pull the crowd which was going from bad to worse. Now people are coming, young generation is coming, crowd is increasing, so we are showing more interest now in this type of football. So government should continue with this type of football, and we are very happy to be the first champions of the first tournament. Churchill brothers, cash prize of 10,000 rupees. Shmarkonka, ladies and gentlemen, let's hear a round of applause. Thank you very much. Request. The next, the Churchill brothers. We're giving the prize to man of the match, Moses Dissa, ladies and gentlemen. Was the man who made it possible. To the emerging player, Mr. Moses Dissa of Santa Cruz Club of Kavilosim. Gentlemen, Churchill Brothers Football Club. Runners-up cash prize of 3 lakh rupees.
Let's rise as one Goa. Being the runners-up for today, you played a fantastic match, but still you all couldn't manage to take it to the front. Would you like to say anything? Being runners-up is never being happy, isn't it? But then this is life and this is football. We tried, we played well right from the first of the tournament till this moment when we lost the game. But this is how it is. I take nothing away from Kavalusim. They played a great game. Underdogs. And of course the crowd were with them. But then they played some really delicious football throughout the tournament. And all I can say is that these guys who are here, they're much more younger. It's for them to learn. And that's it. Just keep working hard. Thank you very much, and all the Captain Joaquin Carvalho, ladies and gentlemen, receiving the first ever trophy of the Goa Sevens Premier League. The underdogs took it right up to the top. Winners in all right, 2-1. Come on, make some noise, the supporters. This tournament has been a huge success. The crowd has been fantastic. The teams and chodशे आमगे गोंयचे player हेटाय, and this is the way the football will come up. And I think the future of football will be like this only, because otherwise for inter-village players come late and they cannot also accommodate. Late hours is one very convenient timing of the matches. That's the reason there will be more participation and enthusiasm, because the crowds are close to the playing field, whereas in the stadium they are a little different. This is connect in between the spectators and the team players. Very successful event, and I think this will be the future of Goa football. Yes, but to organize such a tournament you need lot of finance, and I don't know how many lakhs they have spent, but in the villages it will be a little difficult because of finance. To erect the stands and then the floodlights. Finance will be a problem. Otherwise, if this moves in villages, there will be tremendous response for this kind of tournament. Yeah. It was a fantastic final on the, which is say as a heart of India and heart of Indian football, which called as a Goa. You have seen that the spectacular finals played again a very strongly teams they have fighted, and I believe that it was a great match, and this is what Goa needs. This is what, and such kind of event will Goa new birth or new life of football, because Goa living in football. You have seen the spectacular full stadiums and they were enjoying the match. I think it's a beginning for the Goa. We should thanks to Mr. Benjamin Silva and his entire team who brought this concept to Goa, which is going to be regenerate the Goan football, and it will be rebirth for a Goan football. And I hope that Goan football will reach in a different height. My sincere thanks to Prudent. They always cover the sports event, whatever the small, big, but I think they are doing great job promoting such kind of events, and I think that more and more events should become, and good footballer will be give. And I am confident that this tournament will give a best footballer to our country, where our country's flag will fly high in the world. Thank you very much. आमकां टोर्नामेंट खूब हुशार जाला आमी सगळो लोक गोंयचो, आनी असो टोर्नामेंट सदांच वर्सा जावन आनी चीफ गेस्टांनी जाय तो हेल्प करून हो टोर्नामेंट केला. आनी चीफ गेस्टाक जे आमचे स्पॉन्सर कोण आसा त्यांनी नेक्स्ट टायमी तांकां बरो स्पॉन्सर करचो आनी हो टोर्नामेंट सदांच चालू दवरचो. कित्याक इतलो व्हडलो स्टेडियम आसा, हे स्टेडियम आसून इतले धाकटे स्टेडियम, इतलो लोक गोंयचो लोक आयलो. आमी हेजे पयले बीन आमी गेम पळोवपाक येताले, पूण 100 लोक पासून दिसना आयलो. पूण हे भाशेन आमी टोर्नामेंट कंटिन्यू उरलो जाल्यार आमचे गोंयचे भुरगे बी वयर पावतले आनी बरे खेळटले, आनी आमचे जे अपकमींग भुरगे आसा ते बी चिंततले की मुखार आमकां चान्स आसा की आमी वयर सरपा लागून. आनी ताका लागून हांव म्हणटा हो टोर्नामेंट कंटिन्यू उरूंक जाय म्हूण. आनी आमी खूब खुशाल जाले हो टोर्नामेंटाक येवन. Good experience, and it has really brought the crowd back
into the football. Sure, we should. I even asked Mr. Elvis whether he will give us permission. They should give permission at village level, and we intend to organize one. So that there is no पयले पावटी गोवा 7th प्रिमियर लीग आमी सुरवात केली आनीक लोकांक केश भाशेन ग्रावंडार हाडचे हे आमी थारायलें आयज तर आमी फायनल तर चोयले जाल्यार सेमी फायनल आनी सब फायनल इतलो लोक येयलो क्रावड येयलो स्पेक्टेटर चोवपा येयले हीच उमेद आतां एवरी टायम वाडपा जाय लोकां मदें कित्याक 7 सायड पळय आहा फुटबॉल फॉर्मेट म्हाका दिसता सारकें बरें आमगे फुटबॉल वयर काडपाक आनीक आतां बाबू आमगेलो बाबू आजगांवकर चीफ गेस्ट पळय आहलो तो उलोवन गेलो मदें गॅप पडलो लोक ग्रावंडार येवपाक मॅचीस चोवपाक येवपाक आमी तरी फर्स्ट आमगेले फिलिप्स लीग तर चल नॅशनल लीग जालो ती भरपूर लोक येतालो फूल स्टेडियम बदलो फातोर्डा स्टेडियम बदलो पूण आतां तरी चल जाल्यार लोक कोण जायता पूण आयज आमी सुरवात करून 7th म्हाका दिसता फ्युचर बरो आहा फुटबॉलाक लोकूय येतलो आमकां उमेद आहा कित्याक आयज तर आमी चोयलें जाल्यार मोर देन 5,000 क्रावड आसा सो हेजेर कोड्डा लोकां मदीं उर्बा वाडयल्या आनी आमकां जाय आतां एवरी विलेजींनी हो टुर्नामेंट केल्लो हे लायवनेस पळय आसा फुटबॉल तें हाडपा जाय आनीक आमी GFA कडेन रिक्वेस्ट करतले म्हाका दिसता 7 सायड तेमी 3rd डिविजन लीग पळय ती करपा जाय कित्याक 3rd डिविजन प्लेयर सारके उणे 7 जाण 8 जाण गाणनात सो तेमी हो फॉर्मेट यूज करून मागीर 2nd डिविजन बी 11 सायड केलें जाता बट मातशें लायव्हलीनेस हाडपा जाय फुटबॉलान आनी म्हाका दिसता कितें तरी कोणा भुरग्यां पासून लायक जाता तें रोखडें खाताय दुसरें बरें उडयता ते भाशेन फुटबॉल आतां लोक आयज तर येयले जाल्यार म्हाका दिसता हें फॉर्मेट चडून येयला लीग मॅचीस पळयले तेन्ना 4.6 तेंगेले हें आहलें एवरेज आहली स्कोरींग म्हळ्यार 4 गोल एक मॅची जालेच सो म्हाका दिसता हेंच जाय हेच भाशेन फुटबॉल चलपा जाय आनी आमगेलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर पळय येवन गेला तेणें सपोर्ट दिता म्हणून सांगला फुटबॉलाक फुटबॉल स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून ऑलरेडी हें केलो रिकॉग्नायज केल्लो आसा बट इवन GFDC पळय घडोवन हाडलां तें म्हाका दिसता कांय इनिशिएटीव घेयले ना ग्रासरूट लेवल कोताय बट फुटबॉल प्लेयर जावपा जाय 5 वर्सां पासून म्हाका दिसता कांय जालें ना सो तेमी इनिशिएटीव घेवपा जाय हो फॉर्मेट यूज करून आनी म्हाका दिसता फॉर्मेट हो यूज 7th यूज केलो जाल्यार आमगे फ्युचर बरो आसा फुटबॉलाक बरें आतां आमी फुटबॉल लोकां हाडपा एक इनिशिएटीव घेयलो एक दिसा एक बायक दवरली जिक्सर हावजी प्रायस नियरली 1 lakh कॉस्ट आमी चिंतले लोक येता जाल्यार कितें जाल्यार आमी चेंज करपा लोकां मदें अवेरनेस हाडपा जाय कितें सो एक आमी बायक दवरली आनी 15 बायक आमी 15 दिसांनी दिली आतां सो लोकां मदीं मातशें उर्बाय वाडला कितें जाल्यार मेळटा टुर्नामेंट गेमी आनी सो ताका लागून क्रावड येयलो आनी म्हाका दिसता हेजे मुखार फ्युचर बरो आसा सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी 7 सायड फुटबॉल चोवपाक येवचें 11 सायड म्हणून तितले लायव्हलीनेस येयना बट 7 सायड जरी आमी चोयले जाल्यार फास्ट पेस मॅच जाता आनी हेज भाशेन ती उर्बा वाडपा जाय सो आमी लोकां कडेन मागताय आनी चड करून जे ऑर्गनायज क्लब्स पळय आसाय तेमी 7 सायड फॉर्मेट हें चालू दवरपा जाय विलेजींनी GFA कितें करता म्हणटा तें तेंगेलें बट विलेजींनी हें फॉर्मेट चालू दवरपा जाय हें चालू उरलें जाल्यार म्हाका दिसता फुटबॉला फ्युचर आसा लोकांनी थोड्यांक डिमांड आहा ग्रावंड पर्मनंट 7 सायडार दवरचो तसो तो टुर्नामेंट एवरी इयर जावचो ना आयज पळय आमकां इतली उर्बा येयली हो टुर्नामेंट आयज फायनल चोय सेमी फायनल तरी इतलो लोक जावना पूण फायनल सारको 5,000 एबाव क्रॉस जालो लोक भायर आहलो आमकां घेवपाक मेळना तांकां आनी हेज भाशेन तो रिस्पॉन्स मेळ्ळो जाल्यार आमच्यांनी नेक्स्ट इयर कंटिन्यू करपा जाता पूण लोकांगे रिस्पॉन्स जाय पूण आयज चोयले जाल्यार लोक रिस्पॉन्स भरपूर दिता आनी फुटबॉल म्हण आमगे रोगतान आसा सो हें वाडोवपा जाय आमी लायव्हलीनेस हाडलें जाल्यार जातलें फुडल्या वर्सा आमी कंटिन्यू करपाक चोयतले कित्याक रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा टिम्सूय सगळ्यो पार्टिसिपेट जाताय पूण आमगे मातशें तें सिजन काबार जाल्ल्यान तो टुर्नामेंट जालो भायले प्लेयर पडले आमगे पयलीं सांगलो आमी ओन्ली गोवन प्लेयर म्हणून पूण एक प्लेयर भायल घेवपा पडलो कित्याक सगळे प्लेयर सोडून गेले सिजन काबार जालें सो ऑप्शन आसना सो आमी रिक्वेस्ट तेमी आमकां रिक्वेस्ट केलो टिमीन एक प्लेयर दीत म्हणून आमी दिलें तांकां पूण आमकां जाय ही गोवन लीग जावपा गोंयच्या प्लेयरान कित्याक आमगे दुसरे कडेन गेले जाल्यार आमगे प्लेयरांक व्हडलेशें इंट्रस्ट दिनाय सो आमकां जाय आमगेले प्लेयर फुटबॉलांक वयर सरपाक आनी
नेक्स्ट इयर आमी आमगेले गोंयचे प्लेयर घेवन लीग करतले